प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक शिव आसलो, एक वाघ आसलो. आमी जाणा शिव सगळ्या रानाचो राजा. म्हणटकूच द लायन किरीत भाशेन आपल्या जिवितान तो सदांच ओगी. जेन्ना ताका कसलोय निर्णय दिवचो आसता तेन्ना तो निर्णय सारको दिता जनावरां मदें. म्हणटकूच अशेंच हांव इंग्लीश भाशेन मुद्दम सांगता. एक टायगर आनी डॉंकी ताचे सवय आयलो आनी ओ गाडू आसा तो म्हणूंक लागलो, पळय शिवराजा, ओ वाघ आहा तो म्हणटा हे तोंड सगळेंच हिरवें. हांव म्हणटा तें तोंड हिरवें न्हय, तें सगळेंच म्हाका ब्लू ब्लू शें दिसता. म्हणटच तें तोंड ब्लू सगळें. वाघ आहा तो म्हणूंक लागलो, सायबा तूं जाणा बरे भाशेन तोंड हिरवें, द ग्रास इज ग्रीन. द डॉंकी स्टील इन्सिस्टेड. ना म्हणूंक लागलो, द ग्रास इज ब्लू. आनी हे वेळार ह्या लायन रासान म्हणलें, टायगर तुका आतां सोजा. जें गाडू सांगता तें तो आपल्या प्रमाणें सोत मानता. तुजें सारकें गाडवा. ताणें तुजें सारकें म्हणोंक ना, तूं तुज्या शांतीन ओगी राव अशें गाडवाक ताणें म्हणलें. यू बी इन पीस. आनी ताणें टायगराक म्हणलें, आजतान 3 दीस तूं उलोवचो न्हय. कित्याक गाडू सांगता ताची तुवें भासाभास केली देखून आजतान ह्या रानान 3 दीस पर्यंत तूं जेवचो न्हय. आनी गाडू गेलें. द डॉंकी वेंट अवे. आनी ह्या टायगरान वचून ह्या लायनाक विचारलें, सायबा तुवें कित्याक म्हूण सोत आसा तें सांगूंक ना. आनी त्या वेळार त्या लायनान म्हणलें, तूं जाणाय तोंड सगळें हिरवें, तरी पुत्यान तुजी मोत आनी तुजें गिन्यान तूं त्या गाडवा सोशी धाडायताय. जेन्ना तुज्या मुखार एक उणोत आसा आनी तुवें तकली धाडावन धाडावन सांगलें हें सोत हें सोत, तें गाडू आयकूंक तयार ना. उदीक बरो तूं तुजे सृश्टीकूच पडोवन म्हणटलो आसलो, सगळें हिरवें हिरवें म्हाका दिसता जाल्यार हांव आनी कित्याक ताका सांगतलो, हांव आनी कित्याक प्रूफ करूंक येतलो. इट वॉज बेटर दॅट यू हॅड केप्ट युअर माउथ शट. हाका लागून तुका सोजा दिता हांव. कित्याक पिश्यां सोशी आनी आपूण सोत जाणा तसल्या मनशां सोशी तूं गेलोय, जनावरां सोशी जी आपल्या दोळ्याक पानां बांदतात. सोत जाण जावनूय ती दोळ्यांक पानां बांदतात. बाबा भयणीनो, अशेंच कितें आज जेजू आयचे ओपारींनी सांगता आमकां. तो म्हणटा पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात. आमी जाणो इस्रायलाच्या लोकांक सुणें म्हणलें जाल्यार व्हड वखमान. आमकां तर आमी कसलीं उतरां म्हणलीं जाल्यार म्हणटले फादर आसात ते पाद्रे आसात ते आल्तारार रावन प्रवचन करतात आनी आमकां वखमान करतात. आल्ताराचो ते अदीक उपयोग आनी वापर करतात म्हणटली. बाबून आल्तारार रावन जायत्यो वस्तू आमी सांगूंक जातात ज्यो जेजून बऱ्यो सांगल्यो. तुमकां त्यो घडयेक इन्सूल कसो दिसतलो, तुमकां त्यो इन्सल्टींग लागतल्यो, जायते फावटी अकमान कशें दिसतले. पूण जेजून आमची काळजां अदीक आनी अदीक नितळ जावंक, आमकां पवित्रपणां जिवंक असल्यो वस्तू सांगून दवरल्यात. म्हणटा सुणें म्हणटा तो. इस्रायल परजा जेन्ना आपल्याक सुणें म्हणीत जाल्यार आमकां एक अकमान कसो तो. आनी हें जेजू म्हणटा पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरां फुड्यांत उडोवं नाकात. जायते फावटी घडयेक आमी बरे आसा ती वस्त जायते फावटी भासाभास करता. नाका ते सुवातेर आमी भासाभास करता. जे मनीस आपल्या दोळ्यांक पानां बांदून आसात, जे मनीस तोंडान भुसो मांडला ताणें म्हणजे गुड्डो मारला, तसल्या मनशां सगळें आमी उलय 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 करून बोबाड मारतात. ते मनीस उलोवंक तयार नात. कित्याक ताणें आपले कान, आपले दोळे आनी आपलें तोंड सगळें बंद दवरलां. म्हणटच असल्या मनशा लागीं कितलोय तूं बाबा भयणीनो उदक घाल, कोडसो अमतो दवरलेलो आसा म्हणजे तो कोडसो भरचो ना. ते भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत. कितलेंय बरें आमी सांगीत तरी पोत्यान नाका आसलेल्या आंगातूय चिटपुटी म्हणटा पळय ते भाशेन मनीस उबे जातात. देवाची
ते जाणवाय तांकां सांगतात तांचे सोशी ते वेतले. पवित्र सभा कितें सांगता तें नाका, पाद्री कितें सांगता तें आयकूंक आमकां गरज ना. आमी आमचेच व्हड. जशें बाबा भयण उदकाक आनी उज्याक पडोना, केन्नाच पडोना. रात आनी दीस तांकांय बाबा भयण तुज्यान बरोबर दवरूंक जायना. बाबा भयणो जेल आनी गरमी बरोबर आसोना. ते भाशेन देवाचें उतर आनी मनशाची जाणवाय बरोबर चलोना. कित्याक देव आपले जाणवायेन आमचे सगळे मोतयां दवरता, पूण आमी ती दुकरां कशी ती मोतयां ओळखूंक नोकोत. हेंच जेसू म्हणटा. म्हणटच तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात. तुमकां दुकरां म्हणिना हांव. फाल्यां म्हणटनी फादरान प्रवचनांत आमकां दुकरां म्हणलीं म्हणोंक जाता आल्तारांतान अशें म्हणटनी ना. जेसू म्हणटा ही उतरां, तुमची मोतयां दुकरां फुड्यान डोंट थ्रो युअर पर्ल्स बिफोर स्वायन्स. जायते फावटी हें जाता बाबा भयणो. आमी भासाभास करूंक वेता कोण खंयच्या मनशा लागीं, तांचो बेजो उक्तो ना. आमी समजता तांचे लागीं पयशे जाले, आमी समजता तांचे लागीं गिरेस्तकाय जाली, आमी समजता तांचे लागीं एक व्हडलो बंगलो आसा. ते जाणवायेन व्हड ना. तुजी जाणवाय तुज्या उतरांतल्यान येता. कॅरेक्टर मेक्स अ मॅन. म्हणटच तुजें अस्तित्व कितें तें तुजे चालीन दिसती पडटा. तुजें पवित्रपण तूं जियेता तेन्ना दुसरो तुका उडकून घेता. आमच्या जिवितांत जेसू आमकां उदीक पवित्र जावंक आपयता. आमच्या जिवितांत जेसू ही ओत्मीक वाड आमची जावची म्हणून दिसपटी बाबा भयण आपल्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां जागयता. तुमी सगळीं अशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करात. सोंपेपण आमकां जाय सगळें. फादर काजार जावचीं आसात भुरगीं, कितें इजी वे ना. फादर भुरग्याक कोंबड्यो दिवंक जावं, इजी वे ना आमकां. फादर क्रिसमसा जावचो ना, बेगीन जावचें ना. सगळें आमकां सोंपें उपाय जाय बाबा. उशीर कठीण आमकां नाका. जायते फावटी आमी इतले गूल जाता, आमी रोखडेच कोणाचेय फाटलावदार जाता, कोणूय तो जावं. आमचे मदें तो फूट घालूं, आमकां तो दोशी करूं, आमकां सगळ्यांक माकडां कशी आमी नाचता ताचे फाटल्यान. आनी आमी मागीर म्हणटा सारको तो मनीस. पाद्री आसात ते सारके न्हय. बाबा भयणीनो 13 वर्सांची शिकोवण आमी घेता. बेश्टी पोलकी शिकोवण न्हय ती. तुमकां ह्या आल्तारार रावन कितेंय सांगूंक जाय म्हणून ती शिकोवण आमी घेना. आमी कितेंय प्रवचन करूंक शकता बाबा भयणो एक एकदां, पूण आमी तें करिना. कित्याक एक जबाबदारी आसा आमच्या जिवितांत. देवाचें उतर तें बरे तरेन तुमकां मोडून ताची समजूणी दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. समाजान वायट घडटा ताचे निशेध मारूंक आमकां जबाबदारी आसा. आमी बाबा भयणो आमचें जिवीत सारकें जियेना तेन्ना तुमकां बाबा भयणो खऱ्या मार्गार हाडूंक मार्गदर्शक कशें आमी उबे रावंक आमकां जबाबदारी आसा. पूण तुमी बाबा भयणीनो जायते फावटी आमचें पक्ष घेवंक तुमी उबी रावनात. तुमी म्हणटात आज फादरान सारकी दिली झुपाटी आमकां. ही उतरां तुमची झुपाटी कसली? फादरान बरी समजोणी दिली देवाच्या उतराची, बरी देवाच्या उतराची मोडणी केली. आमकां आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक, आमच्या जिविताचेर नदर घालून अदीक आमचो मार्ग सरळ करूंक ताणें आमकां आदार दिलो. अशें कोण म्हणचो ना आवय आयज बरेंच पडलें आमकां. हें आमचें धोरण बाबा भयण. आमी आमच्या ओत्मीक जिवितांत कितें वायट चलता ताचेर नदर मारूंक तयार ना. आमच्या समाजीक जिवितांत तर आमी तुमचें लक्ष घाल्लें जाल्यार तुमी म्हणटा फादर पयस राव, पॉलिटिक्स तुका न्हू. बाबा भयणो खूंय जियेतात आमी? स्वर्गार? आमी खूंय पाताळांत आसाव? ना, आमी संवसारांत जियेता. म्हणटच एक यादनीक तो संवसारांत जियेता. संवसारांत वायट चलता तेन्ना आपलो ताळो उबारून तो तुमकां सांगतलोच, निशेध मारतलोच, वायट चलता ताचेर तुमकां प्रवचन करतलोच. तुमचे मदलो यादनीक तो, तुमच्या घोराब्यांतल्यान तो आयलोलो मनीस
वायट समाजान घडटा तेन्ना अशी दारवंट्यान तुमकां भितर सरूंक तो भाव भयण उलो मारतलो. आमच्या जिवितान जेन्ना वायट येता, वस्तू आमी सारक्यो करिनात तेन्ना आमकां यादनीक नाकात, कित्याक आमकां सगळें सोंपेपण जाय. आमी बेमर्यादीन जियेता तेन्ना तूं आमकां सांगिनाका फादर कितें बरें तें. आमचें जिवीत तशेंच जावं दी अशें आमी समजता. आशिसो आमकां म्हणटा, तुमी तुमची मोतयां दुकरां फुड्यान उडोवं नाकात, वो तुमच्यो पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक दिनाकात. आतां आमकां सर करुया, आमी दुकरां, आमी सुणी जाल्या वो आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं जाल्यार. आमी जर देवाचीं भुरगीं जाल्यार देवाचें उतर अदीक आमचे कान, आमचे दोळे उगडून आमी ते अदीक आमच्या जिवितान लागू करतले. ना जाल्यार बाबा भयणीनो, त्याच सुण्या भाशेन आनी दुकरां भाशेन आमचें जिवीत आमी सदांच सारूंक वावुरतले. आमी तर अदीक आनी अदीक आमचें पवित्रपण वाडोवंक सोदतले जाल्यार बाबा भयणीनो, अशी दारवट्यान भितर सरूंक आमी प्रयत्न करतले. इस कृपा ह्याच जेजूच्या काळजा सगळें आमकां मागुया, कित्याक जेजूचें काळीज आमच्या उत्मीक जिविताक अदीक आनी अदीक हुस्क्यान भरलेलें. जेजूचें काळीज आमकां अदीक आनी अदीक पवित्रपणान जिवंक आनी आमी सरळ मार्गांतल्यान चलूंक आवडेतलें काळीज. जेजूच्या काळजा सगळें आमकां कृपा मागुया. सायबा, पवित्रपणान आमकां जिवंक कृपा दी. अदीक सरळ मार्ग आमकां दाखय. तुज्या काळजा सारकी आमकां कर. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया.